त्या रोडाक हांव रोडाक सेंड इलेक्शन आता सांगता सायडीक राव आता बरो ओके ओके हो थंय मरे पळय तो येतलो असो घ्या बरो सर सर ओके शोक वयता ते कळटले तुका सुरेश भाई कितें जालां हांगा सर इलेक्शन जालें 14 तारखेक आज 15 तारीख 15 तारखेच्यान हे प्रपोज पेट्रोल पंप काम चालू जाल्लें आसा म्हाका उगडास जाता 6 तारखेक जून म्हयन्यान आमी जेन्ना हे मेंबरांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना तांकां लायसन दिल्लें विलेज पंचायत कालांगूट हांवें ऑब्जेक्शन फायल केल्या नंतर आनीक 5 मेंबरांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आमची पंचायतीची स्ट्रेंथ 11 जाणांची 6 मेंबरांनी ऑब्जेक्शन फायल केला आसतना विलेज पंचायतीन ताका लायसन दिलें हो एक फक्त ट्रेलर 14 तारखेक जर लोकांनी चिंतून वोट मारूंक ना जाल्यार असलें खूब जावपाचें आहा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सरपंच बाब शॉन मार्टिन्स हेका की हें जें कितें चल्लां ते तेणी इमिजिएटली स्टॉप वर्क नोटीस धाडून ते बंद करचे नाजाल्यार लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें कित्याक शेतकार भाव हांगा सगळे शेतां लायता बाय वीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॅन हार्म देयर क्रॉप आनी तांकां ती शेतां सगळीं पाड जावंक शकता नाजाल्यार हे जे तो ट्रेलर जो आमी पळयता ते ट्रेलराचे आमकां पिक्चर पळोवपाक चड दीस लागचो ना आमकां लिगल प्रोसेस करून तो बंद उडोवचो पडटलो लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी येवन भायर सरचे जरी तर हे जे कितें शेतां पुरोवपाचें काम चल्लां जावं पेट्रोल पंप घालपाचें काम चल्लां तें बंद जायना जाल्यार हेतून शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेवंक नासले तेंची एनओसी बीन काय हांगा कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हांगा एका बरें पावरफूल पॉलिटिकल बॅकींग आसा आदलो आमदार आदलो मंत्री बाब मायकर आनी तेजी ती रिमोट कंट्रोलार चलता ती पंचायत हे वायट चल्लां तें बंद जावपाची गरज आसा Sir, you have always been a forefront against several issues. What do you have to say on this issue? See, this issue we have raised it several times in the panchayat. We have discussed this issue at length with the sarpanch. But every time we have to got the assurance from the sarpanch that he will not allow this construction. But after that we have seen that the ward members themselves, that 6 ward members has filed their written objections. When the strength of the panchayat is 11 against the 6 against 5, the resolution should have been passed and license or the NOCs issued to this particular development should have been revoked. That is as per the Panchayat Raj Act. After seeing this, we as a Calangute Constituency Forum has filed our say in the Director of Panchayat and the video giving the 6 objections of the particular ward members, but still they have failed to act on this. And we find even the authorities, there is a big question mark whether the authorities are hand in gloves with this system, whether they are really for the destructions of the field on the farmland, whether they don't want to preserve our fields and the farming community.
Now these are the things which are the questions which comes to the minds of the common people. I remember that Calangute Panchayat once has run the program called Calangute Go Green. Today I fail to understand what's the meaning of that Calangute Go Green. Is it the same thing to destroy the fields, to destroy the hills? Is it the meaning of that Calangute Go Green? Or it is only to eyewash the common people? People should understand the responsible person like Calangute Panchayat should act responsibility to save the environment, save the hills, save the fields and protect the farming community. The farmers community is the most essential community of today. Today it is a need to encourage the farming activity, need to revive the farmers. But here the policies are going against. The question of the people is, who is against this? Is it a local authority or is it a ex-MLA? This is the question which is in the minds of the people. But we as a forum, we as a protection to the environment, we will fight back and we will take this matter to the law. We will go it up to that to seek the justice for the farmers. Thank you. There is one thing what I need to mention about this land, because this entire area which is come under a CADA. Now when the area comes under a CADA, no authorities can change that to a settlement, no authorities can convert that land. It has to be restored as a CADA area. I do not know how the authorities have manipulated all these things. But things, I request the authority to react and initiate their action fast, failing which we will approach to the court. Okay. You were in the panchayat when all, we also got to know that the owner of the field, of this land also has all the legal documents, the sanad, everything. So what do you have to say on that? See, I'll tell you something. If 6 members objected to that, immediately this license had to be revoked. But that never happened. Today's day, 11 member panchayat, if 5 member can run the panchayat, then it is against the law. We need to understand one thing. People has given us the mandate. We are working for people. You cannot take people for a ride and plus the 6 members who have filed an objection, them for a ride. Everything is run by the ex-MLA and the ex-minister, Bob Michael Lobo, with him the remote control Sarpanch, Bob Son Martin. हे जे लिगल ॲक्शन जावपाची गरज आसा आनी ह्या लायनीक बरीचशी झाडां आसली, कॅनपी कशी झाडां आसली, ती झाडां खंय आसा तीच कळना, मुळां सकट ती काडून येयली. Let's not play with the nature. Let's not distract nature. Nature सांभाळून धरून डेव्हलपमेंट करूया. And we are for Calangute growing green. हो माझो पर्सनल इनिशिएटेड प्रोजेक्ट. पण हे पळोवन म्हाका दिसना की ही पंचायत ही Calangute growing ग्रीनाचें खंय तरी अस्तित्व दवरूंक शकता. Any farmer from your side? So now full सांगा. माझे नाव लक्ष्मण वेंगुर्लेकर. हांगा तुम्ही पळयल्ले आसा हेच्या सायडीक आमचें शेत आसा हें करून. आतां हांगर आतां हे आतां पळय माती घालता, हें करता, पेट्रोल पंप येता. आमकां पयलीं कोणी कांय सांगूंकूच ना. आमची आतां शेतां आसा हें करून. आतां जसो पयलीं पंचायतीन पासून इनिशिएटीव घेतलो गो ग्रीन, तितून खुबश्या फार्मर्सांक ती मदत गावल्या, लायक फ्री ट्रॅक्टर, बाकीचे फार्मिंग बियां गावल्या हें करून. तशेंच आमी आमची शेतां आमची पयलीं पाड आसली. आतां जश्यो सबसिडी गोवोरमेंटा कडल्यान आमकां हेल्प गावता फ्रॉम द पंचायत हितून बी. आमकांय दिसलें बाबा आमी कितें करया, आमी घरा कडेन लॉकडावनान बेकार आसले हें करून. चल आतां म्हणल्यार आमची शेतां म्हणून आमकां मदत गावता हें करता. पयलीं कॉस्ट खूब जातालो, तेका लागून शेतां बी सगळीं बंद आसलीं. तेका लागून आमी आमचे यूथ पासून कितलेशेच भायर सरले, शेतां करूंक लागले हें करून. आनी आतां पळयत जाल्यार 2 दीस पासून एका जाग्याक जावना. काल एक JCB थंयसर आसली सांजच्या वखदार आनी आयज पळयत जाल्यार हे सगळे रेडी आनी ट्रकाचे ट्रक येवन माती घालता. हांगर जेन्ना
एक मुद्दो आसा जेन्ना भुरगे अनएम्प्लॉयड आसले हे आसले कितें आपण एक बिझनस घालूंक सोदता कितें हें करता स्वता हांव एक परमिशनाक गेल्लो सादें गाड्याचें एक परमिशन घालूंक दिवचें पयल्यान हांवें सांगलें तुमकां खंय जागो गावना आमच्या हांगा शेत आसा सायडीक हांव लायता कितें आमचें जातलें म्हणून हेच्या खातीर हांव ते एक्स MLA मायकल लोबो कडेन हांव म्हयनोभर गेल्लो सारको सकाळचो वयतालो 7 11 येतालो फक्त कितें आसा कांय ना करया हांगर ना 3 मिटर भायर आसूंक जाय हें करूंक जाय हांव इलिगल वचोंक नासलो हांव लिगल वे गेल्लो म्हाका सांगपाक एक बाबा धाकटो गाडो घालता एक आमकां हेल्प जातलो कितें तरी सद्दां घरा कडेन बेकार आसा हें कर असो यूथ हांव गेल्लो ते पासून एक सादें परमिशन दिवपाक तुमकां तयार नासले पंचायती कडेन गेलो पयलो पंचायती कडेन जायना म्हणून MLA कडेन गेलो MLA तेन्ना मिनिस्टर आसलो आतां हे मारता बॉब माराय की आमचे हितून फाटल्या गोवोरमेंटान हें करूंक ना तें करूंक ना म्हाजो एकूच प्रश्न आसा आमदार आसलो मरे आतां आमदारान म्हणूंक जाता की रे बाबा बाकीच्या मिनिस्टरांचो आपल्याचेर प्रेशर आसलो हें करून तूं मिनिस्टरूच मरे बाबा मिनिस्टर जावन तुजे कडेन कांयच पावर नासलो एक परमिशन रे सादें परमिशन मागलेलें हें करून तें सुद्दां जालें ना जाल्यार हांव पंचायतीक पासून विचारूंक सोदतां तुमी पंचायत सगळी जाणां हांव तुमचे कडेन येयल्लो तेन्ना तुमी म्हाका परमिशन पासून दिवंक ना जाल्यार एका कशें परमिशन दिलें हांव न्हू सगळे आमचे शेतकार भाव तशेंच आमी सगळे यूथ हांव हो प्रश्न विचारता तेंकां एके वटेन तुमकां सांगता शेतकारांक की शेतां रोया म्हणून फर्टिलायझर दिता आनी कितें सबसिडी दिता ट्रॅक्टर दितात बियां दितात लावपाक एके वटेन तुमची जमीन हडप जाता हेचेर कितें म्हणटा हे सगळे लोकांक दाखोवपाक पॉलिटिकली म्हणजे आमी लोकांक आमी हेल्प करता एक आमी कितें म्हणटा म्होंव दाखोवन हें करता पळय तसो हें दाखयता आतां कितें जालें गो ग्रीन इनिशिएटीव प्रोग्राम हो गो ग्रीन लोकांक फोटो आप आनी कांय ना धरून फोटिंगपणां म्हणटा पळय ही सारकी एप्लाय जाल्या आयज दोळ्यांनी पळया तुमी हरशीं पयलीं कितें जातालें आमी सगळे येवन बॉब मारताले उलयताले आतां तुमी दोळ्यांनी पळया कितें चल्लां तें आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हांगर दादागिरी व्हडली चल्ल्या अरे कोणी भितर वयतलो पळयतलो हें करतलो म्हणून हे पळय हांगा बाउन्सर दवरलेले खंय पळ्ळे म्हणून खबर ना भितर गेले आतां आमी येयल्या म्हणून बाउन्सर हांगा दवरल्या कलांगूटच्याच लोकांक रे आमकां दादागिरी खंय वयताले आमी हांव लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी बाबा भिवू नाकात असल्यो दादागिरी आमी आयकचे ना असली दादागिरी बंद जावपाक जाय आतां तुजें शेत सायडीकूच आहा सो तुमकां बी कोणें कितें सांगलेलें पयलीं तें केन्ना सावन चालू जालां आतां आमकां हेच्या पयलीं कोणीन कांय सांगूंक ना आनी कोण आमगेर येवंक पासून ना नाल्यार कोण आमचो बाब आसा पळय भाव आसा तेचे शेत म्हाजे सायडीकूच आसा आयज नांगर घातला धरून तेंकां आमकां कोणाकूच कांय सांगूंक ना फक्त एक JCB आयली हांवें सांजो तेका फोन मारला अरे अंकल म्हणलें अशें अशें जालां हय आपुणूय येयल्लो म्हणटा कितें चल्लां कांयच ना धरून हांगा सगळे कमर्शलायज करूंक सोदता शेतां आसा ती सगळे पाड घालूंक सोदता धरून हे सगळें जावचें ना बंद करचें हे म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट It is only one part of it. Okay. Around 12.5 meters maximum. And the balance another 12.5 for another party. And the third another one length of party, another person. This is not all belong to him. This this actually land belongs to whom? एजमिराला कोण बरेटो म्हणून हा बरेटो फायंड आउट तो उलयता पळय नांवान एलपी प्रॉपर्टी दॅट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क सी हांव तुका एकूच सांगूं सोदतां शेत कामाक यूज करुया दोंगराची बरी ग्रीनरी आहा आमकां नॅचरली दोंगर सांबाळटा हें जेन्ना जातलें पळय हें जेन्ना तें वायट कितें वाडटा तेन्ना खंय तरी फुडलें बरें येता तें बरें येतलें त्या आशेन आमी What is the next step? The common question to everyone. What is the next step that you guys will be taking? This work doesn't stop by tomorrow. We will be forced to go to court against this party and against the panchayat. This is the next step. Have you consulted the panchayat in these 2 days? Panchayat is gone on a holiday.
No one is picking up the phone. I am the only member there. कोणच ना पंचायती. So I think ना. So पंचायत should take cognizance of it. सरपंच तुमच्या मार्फत सांगू शकता हांव सरपंचाक इन डिस्पेन्सेशन त्याचा डेप्युटी सरपंच हा सेक्रेटरी हा तेच रिएक्शन घेवची. Any formal complaint was done? We are inwarding it now about the complaint also. Even farmers are ready to give a representation, deputy collector, panchayat and whichever departments needed. Thank you very much. Thank you.